Going
सांबाळेचो गांव ह्या क्रिस्तांचो फळ म्हणजे एक वर्षान आमकां ह्या क्रिस्तान देवान जायते गुण दिल्ले आसा ते जायते बरेपण गांवचे ह्या क्रिस्त आसा सगळ्यांक ह्या क्रिस्तांच्या नांवान आनी कोंकणी मातशी सदां कसो करून आमच्या बाबान जायते बरें केलां तर सगळ्यांक ह्या क्रिस्तांच्या नांवान एक वर्ष बाबा तेन्ना ताणें केल्ले बरें वावरा पासून देव बरें करून तांचे ताणें सगळ्यांक बरें बाबार्थ्याचे साने परमणे हाडटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थया हे आमच्या बाबाची आमी मागीक लायतांव ती विनाशिकूल सुरविसपूर भोगताच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान ओ विनाशिकूल आनी ताचो मोग भाग्यवंताच्या सोम्यांत मेळ्ळो अशें मरणाच्या झडांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या घोड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या पर्यावरणान निरंतरी वैभव आनी भक्तांचो सांगार ताका फावो जावं. Hallelujah.
म्हजो इश्ट दुबय शारांत आसलोलो कंपनीन पार्टनर तो जायते जोडटालो आपले एकलेच भयणीच्या फुडाराचे सदां चिंतालो ताची माय ल्हानूच आसतना सोंपलोलो तो आपले भयणीक कितेंच उणें करी नासलो भयणीक बऱ्या घराब्यांत काजार करून तो आवडेतालो आपले भयणीची सैनीक जाली म्हूण सांगलो ताणें कुयीत म्हाका फोन केलो काजाराची सावत करून गोंया येवंक जाय इश्टागोतीचो निरोप दिलो नवरो अमेरिकान बोटीचेर तारबोली हांव ताच्या काजाराक हाजीर जालो काजाराची सावत करून व्हंकल न्हवऱ्याक बरो फुडार हांव देलो काजार जावन गोबाय खुशालची येता वर्सां मोदें तांगेर सोबीत बाबा जल्मता आपूण मामा जालो म्हूण इश्ट म्हजो कुशीन मुरगोटा